पेडण्या बेकायदेशीर रेंव काडटल्या 25 कामगारांक धरल्यात। खण खाते, पेडण्याचे पुलीस आणि थंयचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान मेळून कारवाय केल्या। तेरेखोल खाडीन सकराळ तोरशा बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आशिल्ली। मध्यान राती ही धाड घाल्या, मात रेंव काडपी व्हडी खंय पुलिसांच्या हाताक लागली ना। कामगार रेंव काडून खाडये कुशीक दवरताले ते धाड घालतले टिमीक सांपडले। खण खातें, पेडणे पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान शुक्रारा तोरशा सकराळ तेरेखोल खाडींत बेकायदेशीर रेंव काडपी कामगारांचेर धाड घातली। शुक्रार राती 12:30 ही धाड घातल्या। ह्या धाडीत 25 कामगारांक अटक केल्या। मात कामगार हातान रेंव काडटाले ताका लागून पुलिसांक व्हडयो हाताक लागूंक ना। कामगार रेंव काडून खाडये कुशीक दवरताले। विथ द हेल्प ऑफ आमचे गोवा पुलीस, पेडणे पुलीस आणि मायनिंग डिपार्टमेंट, मांद्रेकर आणि त्याचे सहकारी यांनी आम्ही रेड मारून जवळजवळ 25 लेबरर्स जे रेल्वे खातीर काम करतात तांकां आमी पोस्ट हाडले आसात आणि फुडली कारवाय चालू आसा। ह्या फुडें बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर अशीच खर कारवाय करतले म्हूण उपजिल्लोधिकारी नारायण गाडानूय सांगला। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। देना, ICICI आणि ॲक्सिस बँकांची ATMां हॅक करतल्यांक सोदपाक पुलीस FRRO आणि इमिग्रेशन एजन्सींचो आदार घेतात। सगळ्या ATMांनी नेमके सुवातेर CCTV कॅमेरा बसोवप, शिफ्ट सोंपल्या उपरांत सेक्युरिटी गार्डान कॅमेराचे पोझिशन तपासप असल्यो गजाली आतां बँको करतल्यो। 52 बँकांच्या प्रतिनिधींची पणजे पुलिसां बरोबर बसका जाली। देना बँक, ICICI आणि ॲक्सिस बँकांच्या ATMांनी स्किमर आणि हिडन कॅमेरा बसोवन एका फॉरेनरांच्या गँगान 75 अकाउंटांतल्यान 15 लाख फारायले। CCTV कॅमेरान दोगांय हॅकरांचे विज्युअल्स मेळ्ळ्यात। तांची वळख सोदूंक पुलिसांनी FRRO आणि बाकीच्या इमिग्रेशन एजन्सींक गाठल्यात। We are very hopeful. We have their pictures now. We have sent it to people who we have moved to FRRO. We have written to POI and other agencies. So hopefully they will look into it, and we are very hopeful that they will be called. देना बँकेन CCTV फुटेज दिवंक उशीर केल्ल्यान खंय हॅकर बाकीच्या ATMांनी हात मारूंक पावले। In spite of us pursuing with them very actively, they have not provided us footage on time. So all those resolution what we have taken, they have failed. There are lapses in almost all aspect. So that is why we have unanimously taken. And if all these resolutions that we took in this meeting is implemented in toto, we can definitely minimize. उत्तर गोयचे पुलीस अधिकाऱ्यांची 52 बँकांचे प्रतिनिधी आणि RBIचे प्रतिनिधी कडेन बसका जाली। बसकेतले थाराव अशे: ATMान नेमके सुवातेर CCTV कॅमेरा बसोवप, ATM बुथान कॅप, हेल्मेट, गॉगल घालूंक मेळचे ना, सगळ्या ATMां कडेन दवरतले सेक्युरिटी गार्ड, CCTV फुटेज नेमान तपासूंक नोडल अधिकारी, ड्युटेर येतल्या गार्डान CCTV कॅमेरा, ATM तपासप, गुन्यांव घडल्यार 24 वरां भितर फुटेज पुलिसांक दिवपाची। पुलिसांनी बँकांक कांय सुचोवण्यो केल्यात, त्यो अश्यो: क्रेडिट कार्डांक OTP मागतात तशें डेबिट कार्डांक करचे, ATM कार्डांक चीप घालची। चोरांनी ज्या ज्या अकाउंटांतल्यान पयशे काडिल्ले तांकां देना आनी ICICI बँकेन पयशे फारीक केल्यात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुळशीदास च्यारी आनी देवेंद्र गांवकार। इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचे विधेयक विधानसभेन पास करतले म्हूण BJP सरकाराचे मातूय खरेपण ना म्हूण आर्च डायसेसन शिक्षण मंडळ आरोप करता। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या दबावाक लागून सरकार फाटी सरता म्हूण मंडळाक दिसता। दुसरे वटेन माध्यम भाषेचे विधेयक मार्चांतले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येतले काय ना ताचेर मुख्यमंत्री स्पष्ट कांयच सांगिना। इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचो कायदो करपाविशीं सरकारान अजून ठोस कांयच केल्ले ना। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 ते 18 मार्चा मजगती जाता, मात विधेयकाचो अजून पत्तो ना। सरकार ह्या मुद्द्याचेर मातूय सिरियस ना म्हूण आर्च डायसेसन सोसायटीक दिसता। The parents' demand is that the cabinet notes should be passed as a bill in the assembly. But the present BJP government is not taking serious steps to implement this, as there is a strong lobby against giving grants to English medium schools by BBSN. The ABU supports the right of parents to choose the medium of instruction for their children, and a lot of work has been done in this regard. विधेयक अधिवेशनात येतले म्हूण मुख्यमंत्री स्पष्ट उलोवंक तयार ना। Is regarding summoning of legislative assembly 14 मार्च ते 18 मार्च। ह्या सेशनात MOA बिल येतले
कित्याक पळयता तूं कितें पेंडींग आसा तें येतलें. शिक्षणीक संस्था चलोवन धर्मांतरा करतात म्हूण आरोप करतल्यांक आर्च बिशपान जाप दिली. The irony is that some of the perpetrators of this ghastly attacks have themselves graduated from Catholic schools and colleges and have never received during their whole student life even as little as a veiled suggestion that they should convert to the Catholic faith. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस, लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. मडगांवां तारसाजोरच्या लोकांक कम्युनिदाद प्रशासकान घरां मोडपाची निमणी नोटीस धाडल्या. ताका लागून लोक काचाबोल जाल्यात. 10 दिसां भितर घरां खाली करची म्हूण तांकां सांगला. सरकारा कडेन मध्यस्थी करची म्हूण लोक आमदार विजयाक मेळ्ळे. घरां साल्वार करपाचें उतर तेन्नाचो मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्लें. सरकार आतां राजकारण करता म्हूण विजय उलयता. आमगे जाग न्ही आनी तुमगेलो बी जाग न्ही. देवाच्यो जाग्यार आमी गोद नाय म्हूण रावलेली म्हूण ह्या जाग्यार आमी इतली वर्स रावली. कोणी आमकां हें कोता तें कोता म्हूण जबाब दिलोलो म्हूण आमी शिकोवप नासलीं भुरगीं गरीब आमी आमकां कांय कोण नाशिल्लें. 30 वर्स जाल्यार हांवें घरा लागून आमी रावताय तारसां जोरीन थिंग रावता. आतां आमकां नोटीस येयल्या. आतां आमी भुरग्यांक रावपा खूंय वचपाचें आमकां आनी सुवात ना. इलेसांव जशी लागीं येतात तेन्ना एक गरीब लोकांक तांचे हाजेर तकलेचेर एक तलवार दवरप आनी तांचे कडच्यान मतां घेवप ही एक टायम टेस्टेड टॅक्टीक सरकाराची. आतां इलेसांव लागीं आयल्या आनी रोखडेच तांचेर कितें तरी एक नोटीस आयिल्ली. ही नोटीस आमी स्टडी करतात. हाजी लिगल चॅलेंज आमी दितले. हे लोक आमचे सपोर्टर, हे लोक नीज गोंयकार, हांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी खंयच्याय एक्सटेंडाक वतले. घेवया एक विराम.